नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. सुप्रीम कोर्टान मायनिंग बंदी घेतली फाटी. 2007 उपरांतचे सगळे चालू मायनिंग लीज बेकायदेशीर. गोयच्यो सगळ्यो मायनी आनी काडिल्ले मीन बेकायदेशीर. प्रदेश काँग्रेस लागली पक्ष नितळ करून शिस्तीच्या कामाक. पक्षा आड वावुरपी फुडारी कार्यकर्त्यांचेर कारवाय. जॉन म्हणटा सोडून गेल्ल्यांक दारां बंद. बंडखोरांक तिकेट मेळची ना. बेहिशेबी मालमत्ता जमयल्या म्हूण काँग्रेसीन केल्ल्या आरोपांक अर्थ ना. काँग्रेसीचेर घालतलो अब्रू लुकसाणीची केस. बंडखोरांचेर कारवायेच्या काँग्रेसीची शिटकावणीक मागिनाची जाप. पोरूच्या वस्ताद केरळ 6 भांगरा पदकां सयत राष्ट्रीय एथलेटिक्स सर्तीत पयले सुवातेर. हरियाणा दुसऱ्या. युवा एथलेटिक्स सर्तीचो आज सांजे समारोप. आनी बेंगळुरू फुटबॉल क्लब आय लीग वस्ताद देंपोक मारले 4-8 गोलांनी. बेंगळुरून सर्तीत नव्यानच पांय दवरतानाच वस्तादपण जोडपाचो केलो विक्रम. खबरो विस्तारान. 20 म्हयन्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान गोयची मायनिंग बंदी फाटी घेतल्या. अटी घालून मायनिंग परत सुरू करपाक मान्यताय दिल्या. मात चालू आशिल्ले वर्स 2007 उपरांतचे सगळे मायनिंग लीज बेकायदेशीर म्हूण कोर्टान स्पष्ट केला. ताका लागून गोयच्यो सगळ्यो मायनी आनी तातूंतल्यान काडिल्ले मीन बेकायदेशीर थारता. मायनिंग 20 मिलियन टना परस चड करूंक मेळचे ना. ई पावणेंतल्यान मेळिल्ली सगळी रक्कम सरकाराच्या तिजोरेत वतली. लिजाचे सुवाती भायर डंप्स दवरूंक मेळचे ना. 18 म्हयन्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान गोंयान मायनिंग बंदी फाटी घेतली. मात गोंयान मायनिंग रोखड्या रोखडी सुरू जावप शक्य ना. सुप्रीम कोर्टान 2007 वर्सा उपरांतचे सगळे चालू मायनिंग लीज बेकायदेशीर म्हळा. ताका लागून गोंयांतल्यो सगळ्यो मायनी बेकायदेशीर थारल्या. लिजांची परत पावणी करची पडटली. ते उपरांत मायनिंग सुरू जातली. गोयचो एडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर म्हायती दिली. It is a judgment which allows resumption of mining in the state of Goa. They have also held that the mining from 2007 which was going on is illegal mining. So all the money and the ore collected thereon, the money comes to the state government. And state government has been permitted to start mining by giving or granting leases in accordance with their policy, whatever policy the state government finalizes or has. They have also categorically held that the 10-kilometer ban is not there. Which the environmentalists were saying that there is 10-kilometer ban is not there. Fifthly, they have also held that mining once resumed in Goa will be to the extent of 20 million tons until within a period of 6 months the expert committee gives a fresh recommendation. 2007 म्हटला पळय सगळे इलिगल माइन पयलीचे लिजीस. सो आता गव्हर्नमेंटाकडे कितले फ्रेश लिजीस आसा? No. 2007 all leases have expired. That is our contention also before Supreme Court. Right. Which go up to 2018 and all. If otherwise they are legal and they have all the permission, mining can commence tomorrow. There is no harm. मुख्यमंत्र्यान सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाक येवकार दिला. पुराय आदेशाचो अभ्यास केले उपरांत सविस्तर प्रतिक्रिया दितलो अशें पर्रीकारान स्पष्ट केला. मायनिंग वेव्हार राज्य सरकारान हाताळपाक जाय ह्या गोंय सरकाराच्या मागणेक सुप्रीम कोर्टान तेंको दिला अशें ह्या आदेशावेल्यान प्रथमदर्शनी दिसता अशें पर्रीकारान स्पष्ट केला. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर मिनेर, पर्यावरणवादी, राजकारण्यांनी तशेंच मायनिंग पीपल फ्रंटाच्या फुडाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. सरकारान कडक नदर दवरून कायदेशीर मायनिंग गोंयान चालू दवरची तशेंच मायनिंग कॅपिंग 35 ते 40 मिलियन टन करपाक जाय अशी प्रतिक्रिया तांणी दिल्या. तुमी कितें एक्सपेक्टेशन दवरता म्हणजे स्पीडी जावंक जाय? गव्हर्मेंटान ते स्पीडली आनी मातशें हें करूंक जाय. कित्याक आफ्टर ऑल एनी गव्हर्मेंट खंयची आसता लोकांच्या कल्याणकारी योजना ज्यो आसतात कल्याण जावचें आनी लोकांक आर्थीक मदत जावची म्हणून प्रत्येक गव्हर्मेंट काम धंदो गावंक जाय. Now, in 20 million tons, whether our barge industry will be able to sustain, whether the truck industry will be able to sustain. So that all, now we have to see the written judgment and take out the impact of all these statements.
सप्टेंबराक सुरू जावंक शकता मायनिंग काय जावंक शकना? व्हॉट इज युअर ओपिनियन ऑन दॅट? हो प्रोसिजर सरकार फुडले 4-5 म्हयन्याक करपाक शकता? प्रोसिजर जर तुमी पळयशी जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू रिन्यू द इसीज बाय इवन इफ लीजीस. सी फर्स्ट स्टेप इज रिन्यूअल ऑफ लीजीस or issue of fresh leases. There is no renewal. You have to forget about renewal. It will have to be fresh leases being issued. Now the first questions are to be solved. No, how the leases will be issued, whether it will be auctioned, whether it will be reallocated to the same people. All these questions have come. After you get a lease in hand, then you have to go for your EC. 38 million tons जे आशिल्ले ते आज 20 million tons पर्यंत कॅप घातिल्ले आसा. आनी हे जर मुखार आमी दाखोवन दितले की आमकां वाडीव जाय. गोंय सगळ्यांत पयलीं रावता जी लिजां आसता तातूंत 2 गजाली आसता. एक इल्लिगल लिजां आसता आनी काही मंत्री फाटले आमदार ह्या इल्लिगल लिजांत इनवॉल्व आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. ही लिजां सोदून काडपाची आवश्यकता आसा. 2007ची जी मायनिंग लिजां आसा ती तांणी कॅन्सल करची म्हटल्या आनी नवी लिजी ते इल्लिगल अशें म्हणूना. कारण शेवट सुप्रीम कोर्टा प्रमाणेच आमी वचचें पडटलें आनी दॅट इज फायनल. Because the mining in Goa was stopped by Mr. Parrikar. He had suspended mining. If the government is not happy with it, if the mining sector is not happy with it, the Goa government should go before the Honorable Court and ask it to be increased. So I don't want to go into nitty-gritties of the details. बॅन काढला ते त्याचे स्वागतच करपाक जाय. पण ते कॅपिंगच्या बाबतींत मात्र म्हाका भरपूर डावट आसा की कॅपिंग खंयच्या आधाराचेर तेंच्यांनी घडयलें. की वॉट इज द क्रायटेरिया? जाका क्रायटेरिया आसपाक जाय ना. 20 मिलियन कित्याक खातीर, 30 मिलियन कित्याक ना, किंवा 10 मिलियन कित्याक ना. हें पळयनासतना आनी तो रिपोर्ट पळयनासतना तुमी 20 मिलियनचे कॅपिंग केल्लें आसा. हेका हांव कितें म्हणटा की तुमी पेशंटाचें डायग्नोसीस करिनासतना ताका प्रिस्क्रिप्शन दितात. तो पर्यंत तुमी सांगूंक शकना यू डायग्नायज द पेशंट आनी देन यू प्रिस्क्रायब. मागीर तो हेवी डोस आसूं किंवा लो डोस आसूं तो मागीर त्याच्या प्रिस्क्रिप्शन डायग्नोसिसचेर ठरतलो. आणि गोंय सरकारान, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आपली बाजू जितक्या भक्कमरित्या मांडली ती बाजू आयकून सुप्रीम कोर्टान हो बॅन उठयल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान 20 मिलियन मागूंक नाशिल्ले. आमची डिमांड जी आसली सफिशियंट मायनिंग जर आमी करतले आसत जाल्यार आमकां पयलीं जे 50 चलताले एटलिस्ट कमीत कमी 40 ते 45 मिलियन टनाची गरज आशिल्ली. 20 मिलियन टनान सर्वायव जावप कठीण आसा. And they will see that 20 million goes to 40 million tons. Absolutely no. See, 20 million tons, if you divide in a fair season of 8 million of 8 months, it works out to very less. 20 million tons is 20 lakh tons. हे 20 मिलियन टन दाडेन सुद्धा पावचे ना. सरकारान प्रयत्न करपाची गरज आसा की 20चे कमीत कमी 40 मिलियन टन कशें जातले हेजेर. पूण ह्या 1.5 म्हयन्यान मायनिंग सुरू जातलें अशें म्हाका दिसना. आनी त्या आंदोलनाचो परिणाम म्हटल्यार आयज सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयज आमच्या फावरान आयिल्ली आसा. सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराच्या एफिडेविटाचो आधार घेवन 20 मिलियन टन कॅपिंग घातलेलें आसा. आतां हे कॅपिंगाच्या बद्दल आतांच कांय उलोवप आय थिंक दॅट इज नॉट करेक्ट बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द फायनल जजमेंट. वी हॅव नॉट येट रिसीव्ड द कॉपी ऑफ द जजमेंट. 20 मिलियन टन should have been increased. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारांनी बरो पात्र खेळोंक ना. तरी आसतना आमी यो जजमेंट येवकार दितात आनी फुडली वाट माडया. शिता पयलें मीठ खावया नाका. आनी आयज लोक सारको त्रासान आहात आनी तेका लागून इमिडिएट मेजर्स हॅव टू बी टेकन. खंयच्याच मॅनेजमेंटान कामगारांक आपडूंक जायना. 20 मिलियन टन्स आमची अपेक्षा आशिल्ली एक साधारण 30 मिलियन टन्स तरी आसले जर जाय म्हणजे एक सगळ्या घटकाक न्याय मेळटा आशिल्लो. पूण तरी आसतना खंय तरी सुरू जावप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. 20 मिलियन टन्स एक्सकॅव्हेशन आनीक ट्रान्सपोर्ट करपाक मेळ्ळे जर जाय. कांय प्रमाणान सगळे ट्रकाक एटलिस्ट पयलीं चलताले साधारण 54 मिलियन टन्स जेन्ना बंद जाल्ले तेन्ना आशिल्ले. आतां 20 म्हळ्यार अर्द्या परस कमी जाल्ले आसा. पूण तरी आसतना कांयच ना त्या जाग्यार समथींग इज बेटर दॅन नथींग म्हणटा तशें. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण केंद्रान नवे सरकार आयले उपरांत 3 ते 4 म्हयन्या उपरांतच मायनिंग सुरू जावपाची शक्यताय आसा. केंद्रान येवपी नव्या सरकारान खटपट करून लिजांची पावणी केल्यार पर्यावरण दाखले दिल्यार ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर मेरेन मायनिंग सुरू जावंक शकता अशें मायनिंग फुडारी उलोवन दाखयतात. ब्युरो रिपोर्ट
प्रुडंट. लोकसभेच्या वेंचणुकेत पक्षातल्या केस्तांवांनी प्रचारात कोफुसांवां केल्या उपरांत प्रदेश काँग्रेस आता शिस्त हाडून पक्ष नितळ करपाच्या कामाक लागल्या. काँग्रेस सोडून गेल्ले कार्यकर्ते आनी फुडाऱ्यांक पक्षाची दारां कायमची बंद केल्यात. जे फुडारी वेंचणुकेत काँग्रेसी आड वावुरले तांचेर खर कारवाय करपाचे संकेतय काँग्रेसीन दिल्या. सध्या तांकां पक्षांत कुसयतले, तिकेटी दिवचे नात, घडये काडटले. प्रदेशाध्यक्ष जॉनान मिडिया मुखार ही भूमिका जाहीर केली. Those congressmen who had left the party during this Lok Sabha elections to work against the party as opponent candidates and campaigners should never be admitted in the party fold again, as they are habitual defectors and fence sitters, as this weakens the party and make other congressmen to lose their morale. This meeting of Congress Executive Committee do hereby implore the AICC and the party central leadership to kindly abide by the sentiments and requests of the party in Goa, so as the party in Goa henceforth put its act in order in the better interest of the party. We have taken 2 resolutions to permanently ban those people who deserted Congress and are fighting as independents vis-a-vis Narvekar, Churchill, Shalom and other likes. Congressmen who did not campaign and those who have worked against the party by remaining in the party should not be promoted in the party in any form, nor considered for any party tickets for any elections in the future. If need be, these party men should be expelled from the party permanently and not permitted to rejoin us, so it will send the right signal to these defaulters. आपणे बेहिशेबी मालमत्ता जमयल्या म्हण काँग्रेसीन केल्ल्या आरोपात कांयच तथ्य ना. काँग्रेसीचेर अब्रू लुकसाणीची केस घालपाची शिटकावणी दाबोळेचो काँग्रेस आमदार माविन गुदिनोन दिल्या. काँग्रेसी खातीर आपणे निश्ठेन घश्टे काडले, मात काँग्रेसीन आपल्याक वयर सरूंक दिलेच ना म्हण माविन काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचेर तिडकलो. लोकसभेचे वेंचणुकेत पक्षा आड वावुरपी आमदार फुडाऱ्यां आड कारवाय करपाचो निर्णय काँग्रेसीचे कार्यकारिणीन सोमारा जाहीर केल्लो. One blunder after another, Congress is committing, insulting, insinuating, making baseless allegations. Now the latest they come out with is that I will not be given a ticket, that I will not be called for meetings, that they will ignore me. After what I have gone through and I have been going through in our own party, it is me who has ignored calls for attending meetings. Perhaps they find me shining too much on the Goan political horizon, and that is why it compels them to make baseless charges like I am having some property in Kerala, and that too Benami property. I want to tell these fellows, as they said, no, they will investigate and thereafter it will file a complaint against me. That means even before you investigate, before you actually find out you are making wild allegation, I want to challenge the same people making this allegation, and for that matter anybody else, that I have anything Benami. I totally deny that I have anything more than what I have declared at the time of filing my nomination. In fact, my lawyers are examining of sending a legal notice to file a strong defamation case against these people. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.